20% दिवचे पडल्यार धंदो बंद करपाची परिस्थिती। इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांचे कोर्टात रडगाणे। केबलवाल्यांक नाका पेनल्टी। ई शेट्याच्या नोटिशींक आव्हान। खापरेश्वराचे पुनर्स्थापनेविशीं 2 गटाचे 2 दावे एकठांय येवन निर्णय घेवचो सरकार तयार। आमदार मंत्री रोहनाचो उलो। कमिटी 14 तारखेक करता प्लान फायनल। गोयच्यो जमनी सांबाळूंक हाडिल्ल्या बिलांक आरजीपीक कोणाचोच तेंको ना। आमदारांनी आपलो स्टँड घेवचो। राष्ट्रीय पक्ष गोंय सोंपोवन उठल्यात। आरजीपीचे फार। गोयचे एसटींक विधानसभेत आरक्षण दिवपी विधेयक चालू अधिवेशनात पास करचे। रोखडेच चालीक लावचे। उटाच्या प्रकाश वेळीपाची मागणी। तिळारी धरणाच्या वाठारांत सुरू आशिल्ले स्टोन क्वॉरी बंद करच्यो। उपोशणाचो 6वो दीस धरणाच्या अभियंत्यांनी केली पळोवणी। सरकाराक दितले रिपोर्ट। लालाकी बस्तीत बेकायदेशीर 25 स्ट्रक्चरांचेर बुलडोजर। कोमुनिदाद प्रशासकाची फाल्यां डेमोलिशनाक नोटीस। रमजानाक लागून मागली थाकाय, उपरांत केन्नाय। आनी साळावलेची मेन पायपलायन पारोड्या फुटली। उदकाची वाट। साश्टी मुरगांव तालुक्यांनी उदका पुरवणेचेर परिणाम।